नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। वेदांता कंपनीन दिवचल मायनिंग ब्लॉकाचो केल्लो EIA अहवाल पुरायपणान चुकीचो। शुक्रारची जनसुनावणी सरकारान रद्द करची। क्लाउड आल्वारिसाची मागणी, ना जाल्यार कोर्टान वचपाची तयारी। GMCन रोबोटिक सर्जरीचो स्वतंत्र विभाग सुरू करपाचो प्रस्ताव। मंत्री विश्वजीत राणे हांची माहिती। सरकारान JEE आणि नीट कोचिंग क्लासीस दर तालुक्यांत करची सुरवात। विरोधी पक्षांतल्या फुडाऱ्यांची मागणी। AB केबल तशेंच रिलायन्स पॉवर इन्फ्रा घोटाळ्याविशीं चवकशी करपाक खासा समिती स्थापन। मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षते खाला जातली चवकशी, म्हणटा वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार। टायट जाल्ले एका पर्यटक जोडप्याच्या कारीन एका मोटरसायकलीक दिल्लो धपको। नशीब बरें म्हणून मोटरसायकल चलोवपी साल्वार। आणि शिरगांवची सरकारी शाळा मोडून पडपाच्या परिस्थितीन विद्यार्थ्यांक देवळाच्या सुवातीन वर्ग घेवन शिकवण्यो दिवची पाळी आणि पालक बेजार। आणि आता खबरो विस्तारांत। ऑक्शन जाल्ल्या दिवचल मायनिंग ब्लॉकाचो EIA रिपोर्ट वेदांता कंपनीन पुरायपणान चुकीचो केला, असो आरोप गोवा फाउंडेशनाच्या क्लाउड आल्वारिसान केला। ह्या EIA रिपोर्टान गांवचे गांव मायनिंग लीज वाठारांत घातल्यात। सरकारान जर हो EIA रिपोर्ट मान्य केलो जाल्यार तांकां कोर्टान आव्हान दिवपाची गोवा फाउंडेशनाची तयारी। शुक्रारा दिवचले जावपी जनसुनावणी सरकारान रद्द करची अशी क्लाउड आल्वारिसाची मागणी। आता आमचे लोक म्हणतात, गांवाचे लोक, मूलगांव लोक म्हणतात, शिरगांव लोक म्हणतात, हांगा कोणूच येवंक ना। हांगा कोणूच कोणूच येवंक ना। बाब तूं म्हणटे अशें की EIA रिपोर्ट करता आसतना हे वेगवेगळे तरेचे इव्हॅल्युएशन गव्हर्मेंटान करून घेवपाक जाय मायनिंग कंपन्या कडल्यान। इट इज द ड्युटी ऑफ द मायनिंग कंपनी टू प्रिपेर ए EIA रिपोर्ट बेस्ड ऑन ऑल द न्यू फायंडिंग्स। वय आणि ताच्या उपरांत तुम्ही पब्लीक हियरिंग यात। यस, आता हे 20 जूनार ताणे 624 पेज रिपोर्ट काढला 4 दिसान। 4 दिसान आणि हो हायली टेक्निकल रिपोर्ट सारकें। आणि हे म्हणटात की आमच्या मुलगांव आणि शिरगांव आणि लांबगांवचे लोक ताच्या मुखार आमी दिता, पिलगांव वगैरे आहात, माये आसा, आणि ते म्हणटात तुम्ही 30 दिसान तुम्ही आमकां जबाब दिया म्हणून। 624 पेज रिपोर्ट सो द्या, एका म्हयन्यान तुम्ही आमकां रिपोर्ट दिया म्हणून। एक्झॅक्टली। आता कोण दितालो? ओके, तांकां तरी टायम जाय। आणि एक कितें प्रश्न आहा, तूं अशें म्हणटा की फाल्यां पब्लीक हियरिंग जावचे पयलीं गांवचे हे जे 4 इम्पॉर्टंट गांव आहा गोंयचे तांकां कसलेच तरेची म्हायती ना। ह्या तांची EIA रिपोर्टान कितें सांगलां? वय, आणि तरी जबाबदारी आसा न्हू सरकाराची की कोण तरी एक्सपर्ट थंय धाडपाचो, तांकां एक्सप्लेन करपाचो पळय हो EIA रिपोर्ट। पण आज पर्यंत तांकां इरिगेशन करपाक तांकां उदक ना, कितें जमीनची सगळी उदक आज गेल्या। आता आनी कितें फायल केलां, आनी वॉटर रिपोर्ट ताणें हायड्रोजियोलॉजी रिपोर्ट ताणें फायल केल्या। त्या रिपोर्टान ते म्हणटात कांय जावंक ना म्हण, उदकाचें कांय प्रॉब्लेम ना, वॉटर सिच्युएशन इज सेफ। हे शब्द हांव रिपोर्टान घेता, वॉटर कंडिशन इज सेफ। आता हो तरी रिपोर्ट गांवच्या मुखार दवरलो तर गांवचे लोक कितें म्हणटाले? तुमचो कसो तुम्ही कंक्लुजन आयला हे वॉटर सिच्युएशन इज सेफ म्हणून? कसो तांचो मॅन्युप्युलेट कशें केला हो सगळो आता प्रोजेक्टांचो मायनिंगाचो त्याने बेश्टें दाखयलां आमी नवो मीन सुरू करता म्हणून। हो बिचोलीम ब्लॉक नंबर 1 ते म्हणटात आमी नवे मायनिंग सोपन्ने थंय पळय इतली वर्सां 2000 तुमचे म्हणण्या प्रमाण 1941 ते 2012 मेरेन मायनिंग चलतालें ते ताणें दाखोवंकच ना, तेंनी पोवन दवरलां। आनी वेदांता कंपनी म्हणटा आमी नवें मायनिंग करतात आनी हो हांगा उदकाचो कांयच प्रॉब्लेम ना। कांयच आमी कांय करूंक ना। आमी नवी कंपनी वेदांता, पयले सेसा मायनिंग कॉर्पोरेशन केलां, आतां आमी वेदांता करता आणि आमकां गॅरंटी दिता तुका हे सारकें नवें म्हूण। ओके, आणि
दिल्लीचे लोक आसूं दिता ते दिल्ली रावतात. हांगाच्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा, हांगा कलेक्टर आहा, हांगा डिपार्टमेंट ऑफ मायन्स आहा, तांकां हो EIA रिपोर्ट कसो पास जालो. ते म्हणटात टेक्निकल टर्म म्हणटात ग्रीन फील्ड. दीस इज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट म्हणटात. ग्रीन फील्ड म्हणून आमी नवे स्टार्ट करता. आतां तुका एग्जाम्पल दिता, मोपा एअरपोर्ट आनी दाबोली. दाबोली तूं कितें काम केलें तें आतां कितें एक्सपेन्शन केलें ताका म्हणटाले ब्रावन फील्ड, कित्याक म्हणून ताचो जमीन बदलला, सगळें जालां. पण मोपा एअरपोर्ट इज ग्रीन फील्ड बिकॉज इज अ ब्रँड न्यू प्रोजेक्ट. आतां तुमकां सांगूं जाता की हे वेदांताची बिशोली लिस्ट इज अ ग्रीन फील्ड. सामकें तूं जालें तशें ब्रावन फील्ड जालें, कारण इतलीं वर्सां देर इज नो अदर शब्द, देर इज नो अदर वर्ड. आतां तूं देवी लरायची मंदिर घे. देवी लरायची मंदिर आसा, इट इज ऑन चोगले लिस्ट. चोगले लिस्ट आतां सालगांवकर शिपिंग कॉर्पोरेशना कडेन गेल्या. आतां फाल्यां तांकां मंदिराच्या पोंदाक मिनेरल बरो मिनेरल मेळ्ळो, तांकां काडूंक जाय तो काडूंक नाका, तांकां अधिकार आसा काडूंक. एनी एरिया इन अ मायनींग लिस्ट, खंयचोय जागो आहा, तांकां तरी सकयल वचून काडूंक जाय तर तांकां अधिकार आसा. So once that area is declared as mining lease area, the company has every right to excavate. आतां झारखंड, छत्तीसगड तुम्ही गेल्यात, सगळे गांव काडल्यात आनी भायर उडयला. हो तुमी आतां नवो एक इशू हाडला क्लॉड बाब. तो इशू असो आसा की तांणी सर्वे नंबर आतां दिल्यात जे पोर्तुगीज टायमार नाशिल्ले, आनी ह्या सर्वे नंबरान भितर गांवचे गांव आनी देवळां सुद्दां मायनींग लीज म्हणून दाखयल्यात. सो दीस इज समथींग ए बीग ब्लंडर. बिगस्ट ब्लंडर इज दीस. हू इज मायनींग मिनिस्टर? डॉक्टर प्रमोद सावंत. आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत आतां 3-4 दिसां आदीं प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळो आनी ताका मेमेंटो दिला. मेमेंटो खंयचो दिला? मेमेंटो कितें दिला? देवी लरायची कार्विंग ऑन अ लीफ. इट्स अ व्हेरी फेमस. आनी ते हाचेर घातला फ्रेम करून प्रधानमंत्रीक मोदीक दिला. तो मायनींग मिनिस्टर, तो प्रायम मिनिस्टराक देवी लरायची मंदिराची तस्वीर दिता, पिक्चर दिता इन आर्ट वर्क. पण तो मायनींग मिनिस्टरान ताच्या देवी लरायची मंदिरान सगळे मायनींग लिस्टार घालून उडयल्या. सो क्लॉड बाब आतां फुडें कशें वतलें? तुमी ह्या संदर्भांतलें पत्र कलेक्टराक दिलां? वय फाल्यां आमी ताका विचारला कॅन्सल कर म्हणून. कॅन्सल करपाचें ना तर आमी कोर्टान वचून ताका कॅन्सल करता. सो तुमी कोर्टान वचपाक टायम केन्ना आहा तुमकां? फाल्यां वतले सकाळीं? ना तशें तें जावन दी, चुनाय जावन दी, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. चुकून केल्यार आमी तांकां नोटीस दिल्या. कित्याक म्हणून तुमी सारकें करिनात म्हणून. तुमी आतां हो ब्रावन फील्ड मायनींग प्रोजेक्ट तुम्ही ग्रीन फील्ड दाखयतात, हो सगळो EIA पिड्डार जाला. नो यूज. इट इज बिकम विशिएटेड. वॉट वी से इज युजलेस. मंगळारा देशांतल्या सरकारी इस्पितळांतली पयली रोबोटीक सर्जरी GMCन यशस्वी जाली. सरकाराचो GMCन स्वतंत्र रोबोटीक सर्जरी विभाग चालीक लावपाचो विचार आसा. ह्या उपचार पद्दती वरवीं काळीज, मेंदू, फुफ्फुस तशेंच कुडीच्यो हेर म्हत्वाच्यो सर्जरी जातल्यो. मंगळारा GMCन अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी उपचार पद्दतीचो उपेग करून येसस्वीरित्या धोपराचें ऑपरेशन जालें. ह्या रोबोटिक सर्जरी वरवीं दुयेंतीक चड त्रास जायनासतना बरें जावपाचें प्रमाण 99.9% आसता, अशी माहिती ऑपरेशन केल्ले GMCचे डीन डॉ. शिवानंद बांदेकार हांणी दिली. रोबोटिक रिप्लेसमेंट सर्जरी आनी काल न्ही पयर जाली आनी मागीर आमी पेशंटाक चलयलो काल. बिफोर 24 hours पेशंट कॅन वॉक आनी ताका ब्लड लॉस बी सामकी कमी जाता, पेनूय कमी आसता आनी एक्युरसी म्हणटा ती खूब आसता. म्हणून ही सर्जरी आतां सगळ्या जगान चलता. आमी हातून ट्रेनींग केलें US लेवल आनी आमी ती काल आमी तो रोबो हाडलो USAच्यान आनी तो इन्स्टॉल करून आमी ती केस केली. पेशंट इज व्हेरी हॅपी. पेशंटा कडेन वचून आमचे लोक सुद्दां उलोवन आयले. आतां ही केस फुडें आमी अशेंच करपाचें चिंतला की हाज्या फुडें सुद्दां लोकांनी बेनिफीट दिवची, कित्याक फिजिकली हातून रिस्क म्हणटा ती कमी आनी एक्युरसी सामकी 100%. आय कॅन से 99.9% एक्युरसी आसता आनी पेशंटाचो जो कम्फर्ट लेवल आसता तो वेगळोच आसता. आनी डॉक्टर हे आतां न्ही काल ती जाली पळय, रोखडो दुसऱ्या दिसा चलपाक शकता पेशंट? रोखडो. एक्चुली ह्या ऑपरेशनान सकाळीं ऑपरेशन केल्यार सांजची चलया.
इतले क्विक सो दॅट ताजे इन्सिजन जो कट असता हाफ ऑफ द रेग्युलर इन्सिजन. आणि कसले टायप सर्जरी जाता फक्त नी रिप्लेसमेंट सध्या रोबो आसा पळय हे रोबो इंटेलिजन्स आसा फक्त हीप आणि नी. सो आम्ही हीप आणि नी खातीरच तो वापरतले पण आम्ही आता आनी एक रोबो घेऊ शकता. म्हणजे एक रोबो येता की सगळी सर्जरी जाता. चेस्टाची सर्जरी फॉरेन्सिक सर्जरी आता हे आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान ऑलरेडी ताजेर हे केल्ली आसा कॅबिनेट नोट केल्लो आसा रोबोटिक सर्जरी फॉर फॉरेन्सिक प्रॉब्लेम्स. म्हणजे ते फुडें इन फ्युचर जातले बट चड करून सेन्सिटिव्ह ऑर्गन्स तुम्ही ऑपरेट करता लायक ब्रेन चेस्ट लायक लंग्स तेन्ना तुमकां हे रोबो खूब युजफूल कित्याक तुमचे जे एरर्स असता ते एलिमिनेट जाता. ओके आता हो रोबोट हाडला पळय तो आता जेम्सन आसतलो न्ही. हो आमी हाडला आता ताका अंडरस्टँड जावपाक आनी टेक्नॉलॉजी शिकपाक. आता जीएमसी वील प्रोक्युअर जीएमसी वील प्रोक्युअर थ्रू कोडल फॉर्मॅलिटीज कित्याक आज रोबो करपाचे खूब कंपनीज असतात. आमकां जो आमच्या नीड्सा प्रमाणे आसा जो लेटेस्ट असता तोच आमी सिलेक्ट करतो. जीएमसीत येवपी दुयेंतीक बरी भलायकी सेवा दिवपाच्या हेतान स्वतंत्र रोबोटिक सर्जरी विभाग सुरू करतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. हे खातीर सरकाराक प्रस्ताव धाडला अशी माहिती तांणी दिल्या. रोबोटिक सर्जरीच्या माध्यमांतल्यान आमकां वेगवेगळे प्रिसिजन सर्जरी करपाक आमकां संदी गावता आनी गोवा मेडिकल कॉलेजान एकदम बरी गोष्ट केल्ली आसा. त्याच बरोबर डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटिक सर्जरी आमकां एक बेगिना बेगीन एस्टॅब्लीश करपाची गरज आसा आनी ते एस्टॅब्लीश करून ते फुडें वचपाचो आनी प्रिसिजन सर्जरी रोबोटिक सर्जरी आनी एआयचो वापर ह्या राज्यांत करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ह्या माध्यमांतल्यान लोकांची खुबशी सोय जातली खुबशे लोकांक बेनिफिट्स गावतले आनी एक प्रोग्रेसिवली एक वेगळे तरेन फुडें वचपाचो गोंय राज्यांत आमी वेगवेगळे पावलां आमी घेतात. आनी सरकार आनी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांचे एक इन्स्पिरेशन घेवन आमी सामान्य मनशाक आनी जो गरीब मनीस आसता ताका आमी पयलीं चिंतताले की आमकां एक्सेसिबल हेल्थ केअर ना ते आमी एक्सेसिबल करून तेंची विचारधारा लोकां मदीं व्हरपाक हे सरकार काम करता आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूं. सो आनी हेजे फुडें अश्यो रोबोटिक सर्जरी रोबोटिक सर्जरी जातली प्लस न्यूरो नॅविगेटर्स लेटेस्ट न्यूरो नॅविगेटर हाडपाचो आमचो प्रयत्न. एक्सिडेंट सेवरल वेगवेगळे एरियात आमी हेजो वापर आमी करूं शकता. आमचे कडेन ऑलरेडी एक नवदीप म्हणून आमचो एक मिस्टर नवदीप डॉक्टर नवदीप म्हणून हा PGI चंदीगड हेजे कडल्यान आमी तेणी ऑलरेडी प्रपोजल दिला आमकां ही वॉन्ट्स टू कम एंड जॉइन गोवा मेडिकल कॉलेज सो दॅट वी कॅन पुट अप अ डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटिक सर्जरी. आमी डॉक्टर अमित मायदेव ऑलरेडी ऑन बोर्ड घेतलेले आसा. त्या सायडीक डॉक्टर केदार फडते IVF हेजे खातीर ऑलरेडी ऑन बोर्ड आयिल्ले आसा आमकां हेल्प करपाक. ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूं. गोयच्या वैजकीय महाविद्यालयाचे हॉस्पिटल गोंयासयत महाराष्ट्र तशेंच कर्नाटकाच्या दुयेंतींक उपचार दिता. ताका लागून जीएमसीचेर सदांच वर्कलोड आसता. अशा वेळार रोबोटिक सर्जरी ही उपचार पद्दत जीएमसी तशेंच उपचार घेवपी दुयेंतीं खातीर म्हत्वाची थारतली. ह्या उपचार पद्दतींतल्यान वेळ तर वाचतलोच मात चडांत चड दुयेंतींची वेळात सर्जरी जावपाक व्हड मदत जातली हें म्हत्वाचें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. JEE आणि नीट कोचिंग क्लासिसाचेर विशयाच्या निमण्या दिसा विधानसभेत बरोच बोवाळ जालो. विरोधकांनी विशय उखलून धरलो. मुख्यमंत्री जो मेरेन जाप दिना तो मेरेन आमदारांनी JEE आणि नीट कोचिंग क्लासिसाचेर प्रश्नार प्रश्न केले. पळयात आमदारांचे प्रश्न. JEE आणि नेट कोचिंग क्लासीस ह्या विशयांचेर विरोधी आमदारांनी विधानसभेत बरोच बोवाळ केलो. सर्वसामान्य भुरग्यांक JEE आणि नेट कोचिंग क्लासीस घेवपाक परवडना. अशा स्थितीत भुरग्यांनी कितें करप असो प्रश्न विधानसभेत विरोधी आमदारांनी उखलून धरलो. जाल्यार दर एका तालुक्यांत JEE आणि नेट कोचिंग क्लासीस आसच्यो अशी मागणी बेळ्ळेचो आमदार क्रूज सिल्वान केली. जाल्यार विरोधी आमदारांनी ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्याक प्रश्नार प्रश्न केले. स्पीकर आतां कोचिंग क्लासीस वाडले. आतां भुरगे जी कोचिंग क्लासिसां वयतले जाल्यार 5 ते 6 लाख जाय 2 वर्सां आनी JEE तूं आन्सर करता जाल्यार 11थासून स्टार्ट जाता आनी आतां भुरगे वयता ते 5 ते 6 लाख ते मोडटात आनी आमचे विलेजीन जे गरीब भुरगे आहाय तांकां हे 6 लाख मोडपाक जावपा न्हय. टू आन्सर दीस JEE एग्जाम आमकां पयलीं कितें आशिल्लें आमचे GSET करूं जातासलें आनी JEE एडिशनली करूं जातासलें. सो पीपल हॅड एन ऑपॉर्च्युनिटी डेफिनेटली टू हॅव अ गॅरंटी फॉर GSET एंड ऑप्शनली ट्राय फॉर JEE.
आतां जेई करपाक यू रिक्वायर स्पेशल कोचिंग आनी लास्ट 2-3 years आमी पळयला कितले कोचिंग क्लासेस आमी गोंय येयले and this is going to be a mini quota afterwards when we have all these training institutions coming here. Yes. GSET was only having 12th science portion. GSET when it was there at 12th science. Anta no 11th standard portion was there in this, Speaker sir. So Speaker sir, even though it is for only drawing merit, if this exam is for only drawing merit, but this JEE has negative marking, so this thinking is only a bit, it looks a little absurd. Yeah, सारक जायना Speaker sir, negative marking. So yeah, tuition fees जे आहे बारीक भुरगी कितको will the honorable chief minister compensate them? How will they afford this? It comes in lakhs of rupees. So I believe you need to rethink on this. We have 11 months. This is a very serious issue, and you need to look into your system. Since the time frame to cope up with JEE mains, because the portion is different, I think the solution could be, let us understand that 9th and 10th ason zoritori am additional classes, coaching classes for students who are interested to go into do this. We should start additional coaching classes from 9th and 10th onwards. Why? To time frame match kota 11th and 12th korta sona tu magi 12th portion separate jata Goa boarda portion आणि JEE mainचा portion separate. So the separate portions 9th ason जी burgi koru sottay tenka. In this way you could achieve two things. One is to get career guidance जो हा तो 9th आसोनू तू भुरग्यांक एक वाट दाखयतलो कित करपाक तो. And second thing is they will finally achieve this free coaching classes from the 9th standard 12th zal mundri JEE mains हे करपाक. You could consider this and see if we could sort out the whole issue. या JEE आणि नीट एग्जाम हाजेर म्हाका दिसता न्ही आमी बी थोडेशे अवेअरनेस सगळ्यांच्या मदीं क्रिएट करपाक जाय पयल्यान पयलीं. नो डावट हांव बाकीचे सगळे जे तुमचे विशय आहा पळय न्ही डेफिनेटली गव्हर्मेंट हेजेर विचार करता. तशेंच बायजस्टच्यो ऑनलायन क्लासीस फुकट दितले. ह्यान फुडें एकलव्य स्किमीत सुदारणा करून ती OBC तशें EWSांक उपलब्ध करून दितले अशें सांगून मुख्यमंत्र्यान विशय सोपयलो. ओनली फॉर ST आसा. आमी इन फ्युचर OBC आणि EWSाक सेम मॉडिफाय करा तुम्ही सेम मॉडिफाय करता. स्पीकर सर त्या ती तुवें जे ST म्हटले पळय न्हू रे तुवें ते फॉर्मूय व्हरून दिवंक ना ते जाल्यार तांकांय पयशे मेळटले असले. एकलव्य स्कीम आसा तुझ्या मतदारसंघात जे ट्रायबल आसा तांकां ती दी केप्याय बी आसा. स्पीकर सर बट अवेअरनेस ना तुगेला कोणा खबर ना. स्पीकर सर अवेअरनेस तुवें करपाचो ना तुझ्या मतदारसंघात हांव येयला म्हणटा तू प्रचार सदस्य सगळे कोताय तुम्ही इव्हेंट कोण अवेअरनेस करपा जायना. हांव जर त्याच्या मतदारसंघात नाही जाल्यार कोचिंग क्लासेस वयताला 16 लाख जाय 16 मिनिट क्रूज सिल्वा इव्हेंट एक प्रोग्राम एक बरो प्रोग्राम इव्हेंट करूया. जेन्ना हांव आयल्लो पळय न्ही तेन्ना हे आशिल्ले ते व्हरपाचे तुवें. सर हांव भुरगे हांव मुगे पयशांनी सेलिब्रेशन आयिल्ले पळय न्ही तेन्ना ट्रायबल डिपार्टमेंटाक मतदारसंघात घेवन आयलो. मिस्टर एल्टन डिकोस्टा ऐकून घ्या. म्हाका दिसता स्पीकर सर एक मिनिट केपेंक जे आसा न्ही ट्रायबल स्टुडंटां खातीर एकलव्य योजना आसा तुवें इनिशिएटीव कर न्ही कोण हाडयता तुका. इट इज हांव घेता हांव कितें सांगता जेन्ना सरकार स्पीकर सर फुडें वचया इव्हेंट कॉलिंग अटेंशन श्री विरेश बोरकर. तो पयले विरेश बोरकर एक सोल्युशन जालें ना मरे जालें एकलव्य ऍड करपाक सांगलें. Insurance in the minds of you will scheme आम्ही करता म्हटलं सांगले मरे आम्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. AB केबल तशेंच रिलायन्स पॉवर इन्फ्रा कंपनी कडल्यान जाल्ल्या वीज पुरवणी विशींच्या घोटाळ्याची चवकशी करपा खातीर मुख्य सचिव पुनीत गोयल हांच्या अध्यक्षतेखाला 3 सदस्य समिती नेमतलो अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिल्या. तशेंच ऑन ड्युटी काम करतना लायनमॅनाक मरण आयिल्ल्या घडणुकेक जबाबदार कोण ह्या विशीं लेगीत खोलयान चवकशी जातली अशें मंत्री ढवळीकर हाणें सांगलां. AB केबल प्रकरणात 145 कोटी रुपयाचो जाल्लो स्कॅम तशेंच रिलायन्स इन्फ्रा कंपनी कडल्यान गोंयाक जावपी वीज पुरवणी विशीं जाल्ल्या 510 कोटी रुपयाच्या घोटाळ्या विशीं सरकार खासा 2 समिती नेमून चवकशी करतलो अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या. विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सभाघरात ह्या घोटाळ्या विशीं चवकशी जावची अशी मागणी लावन धरल्या उपरांत सरकारान हो निर्णय घेतला.
DC केबल जे आहेत त्या संदर्भात चौकशी समिती स्थापन केली. नेमकी काय कोण कोण आहेत समितीत आणि कशी चौकशी? नमस्कार. ज्या तरेन डिमांड आनी क्वेश्चन अवरान संबंद सभागृहाक हांवें एश्युरन्स दिल्लें की AB केबल्स ज्यो आसा ताजेर इन्क्वायरी करतलो म्हणून. आनी त्याच प्रमाणे रिलायन्स पावर म्हणून जी कंपनी आमकां लायट दिताली ते 1999 पयलीं ही कंपनीन प्रोजेक्ट घातिल्लो आनी 99 आमकां लायट दिताली ताजेरूय इन्क्वायरी करतलो. कारण जवळ जवळ 510 कोटी आर्बिट्रेशना लागून गव्हर्मेंटाचे गेले. त्या खातीर ज्या एश्युरन्सा खातीर आज सभागृहात ही इन्क्वायरी अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ चीफ सेक्रेटरी, फॉर एग्जाम्पल जे AC केबल आसा ती इन्क्वायरी चीफ सेक्रेटरी एज अ चेअरमॅन, आमचो जो सेक्रेटरी आसा अजीत रॉय ही इज अ मेंबर ऑफ द कमिटी आनी टेक्निकल कमिटी मेंबर म्हणून आमचो जो सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर हेजे आसा तो आसा. त्यानंतर दुसरी जी कमिटी आसा ती कमिटी इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, जी रिलायन्स पावराची. तातूंत जो पयलो चेअरमॅन जो आसा तो चीफ सेक्रेटरी आसा. दुसरी मेंबर जो आसा तो अजीत रॉय सेक्रेटरी पावर डिपार्टमेंट. आनी तिसरो जो टेक्निकल मेंबर आसा तो सामंत म्हणून सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आसा ताका घातला. ह्या संबंध कमिटी सगळ्या हेची सविस्तर म्हायती घेतली आणि आपली इन्क्वायरी रिपोर्ट तयार करून सरकाराक ऑन ड्युटी काम करताना लायनमॅनांक मरण आयिल्ल्या घडणुकेत लेगीत चौकशी जातली. तांच्या फामिलीक लुकसाण भरपाय दिवपा सयत अनुकंपा तत्वाचेर शिर्वीस दितले अशें मंत्री ढवळीकर हांणी सांगलें. उलयता हेचेर पूर्ण इन्क्वायरी जावन त्या प्रमाणे तांकां कितें कंपेन्सेशन बीन कंपेन्सेशन सादारण 20 लाखाचें आसा. तें कंपेन्सेशन तांकां बेगिनात बेगीन मेळून तांकां जो कंपेन्शनेट अपॉयंटमेंट आसा तोय तांकां मेळून दिवपाचो प्रयत्न. सो हेन्सफोर्थ अशें इन्सिडंट ना जावपा खातीर कितें आमच्या हातांत कांय ना, पूण हेचेर इन्क्वायरी जातली. जी कितें तूं उलयता तेचेर इन्क्वायरी. सेफ्टी मेजर सर एनी सेफ्टी मेजर सगळे आसा ते पूण पुरेशे ना सर, आनीक जाय आसतात. हांव इतलेंच म्हणटा की तांच्या दुख्खान तांच्या फॅमिलीच्या दुख्खान हांव सहभागी आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत सोरो पिवन गाडी चलोवपाचे प्रकार थांबपाचे काय नांव घेयना. बाणस्तारी भिरांकूळ अपघाताचे प्रकरण तापलेले आसतनाच मंगळारा आक्षे बायपास रस्त्याचेर सोरो पिवन गाडी चलोवपी पर्यटक जोडप्यान एका दुचाकीक फाटल्यांतल्यान धपको दिलो. सुदैवान जिवीतहानी जावंक ना. सोरो पिवन गाडी चलयल्यान बाणस्तारी अपघातांत तिगांक जीव वगडावचो पडिल्लो. हे प्रकरण ताजें आसतनाच आतां असोच सोरो पिवन गाडी चलोवप आनी फुडले टू व्हिलरीक धपको दिवपाची घडणूक ब्रेस्तारा आक्षेच्या बायपास रस्त्याचेर घडली. सोरो पिवन टायट आशिल्ल्या पर्यटकांनी एका दुचाकीक फाटल्यान नेटान धपको दिलो. आपली चूक मान्य करचे सोडून पर्यटक जोडपे थळाव्या वांगडा वाद घालपाक लागले. मेडिकल करून गोंयकार जावं वा पर्यटक सगळेच जाण पुलिसांक गृहीत धरपाक लागल्यात. सरकार आल्कोमिटराचे 4 दीस नाटक करता, मागीर खंयचे कडेन कांयच ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.